आज आमगेल फ्रेंड आले वर्डीक आशिल्ले आणि ते पुना आशिल्ले वर्डीक आमी वच्चे न्ही ती बट आमगेल ते बिल्डिंगा भितर आयले तागेले वराड आयले वराड न्ही गो वरण मराठीन वराड म्हणटा वरण आयले. व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत जाना की गुड मॉर्निंग घंटे जाले 9 आज सकाळ वगी उठलेला 7 घंटा का मागीर 8 घंटा क्लास आशिल्ले खतम केले आणि आता ब्रेकफास्ट खातीर आता रेडी करता ती काल सुपर मसाला डोसा जेल्ले आणि काल सुपर संडे स्पेशल आशिल्ले तर त्यांची आता चिकी थोडं पीठ वरला तर आम्ही लेकली त्यांची खावची आहेत. आज ही साधा डोसा नो मसाला डोसा तर आम्हा उठिल्या आणि पोळांनी पुरो रेडी केला आणि हांगा खाली मिनी डोसा भाजी हांगा 4 रेडी केला साधा डोसा. जस्ट आता घरकडे आयलो हांव चिक्के कामां दाखवून भायर चमकलो आणि जस्ट आयलो आणि अम्मा हांगा आता लंचही प्रिपेअर केले. राईस हा एक जण उसळ वय क्या बात आहे उसळ यम्मी वा डाळी काल असनो हांव असनो हांगा चमकलो मेगेले एक फ्रेंड आले एंगेजमेंट थंय आसनो रात्री आसनो जेवण आशिल्लें आणि येताना आसनो छोले हाडले ते नको ताणें म्हाका डब्या घालून दिला छोले आणि पुलाव. तर दनपाराक आज आमगेल घर कडेन पुलाव आणि छोले आणि उसळ चपाती दाल राईस सुपर कॉम्बिनेशन आईचे एक नंबर. तर आता जेवया आणि ताजे मागीर म्हाका आतां कामां वचचें आसा. हे काल कसून छोले आशिल्ले एक नंबर आशिल्ले. सॉरी हांव आतां इतलें मग्न जाल्लो खावच्यान तुजी की हांव आसनो एंगेजमेंट सांगले सगळे एंगेजमेंट नाही असेल तागेल हळद आशिल्ली. जस्ट आता घरकडे आयलो आणि सकाळ दाखवून प्रॉपर व्लॉगय करनी तर जस्ट आता व्लॉग स्टार्ट केला. आता अम्मान मेथी भाजी केला म्हळ्यार हांगा मेथी भाजी आमकां म्हळ्यार आतां सीजन न्हू मेथयेचे तर मेथी भाजी आमगेल घरकडे स्टार्ट जाला आता बट ते लायक मेथी भाजी लायक तर मेथी भाजी केला रात्री खातीर आणि हांगा तिणें रुलाव भाकरी काडून दवरला. तर आता रुलाव भाकरी खावया मागीर एडिटींग करचें बाकी आसा थोडें. आमगे नेबर आसना तांगेलो आसना वरण येता असं तर क्लिनिका लागीं आसा तर शुभदा थंय आसा ती म्हाका सांगलें यो करून हांव सांगलें मागीर येता पळयता फर्स्ट म्हाका मागीर कामें करचें आसा. आतां फर्स्ट हांव रुलाव भाकरी खाता. सो आता क्लिनिका देखून भायर आयले मागेल फ्रेंड आले 12 येता तसं वर्डीकीचे सो तांकां रिसीव करता. सो आता तांगेले 12 आयला आणि हांगा कारा दुखून देंवता आसा ती. सो आमची दुल्हन आलेली आहे हळू तर एक हात तिचा पकड तुला नाही देणार नाईस. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the beat. Two hearts running wild. Now the morning. इकडे बघ मिलिंद तो ब्लॉग एडिट करता आशिल्लो आनी शुभदाल कॉल आयले की ती कसं न्हू कन्सल्टेशनाचे बॅग जेवक आशिल्ले ती घर कडेन सोडली तिणें. तर आतां तिका बॅग दिवचें वता आसा म्हळ्यार तिका पेशंटा खातीर जेवका करून ताजे खातीर आतां क्लिनिका वता आसा. 2 hours later. ग्राउंडार येवन बसला. आज आमगेल फ्रेंड आले वर्डीक आशिल्ले हय आणि ते पुना आशिल्ले वर्डीक आमी वच्चे न्ही ती बट आमगेल ते बिल्डिंगा भितर आयले तागेले कसं वराड आयलेले वराड न्ही गो वरण मराठीन वराड म्हणटा वरण आयले वरण आयलें. सो हांव चमकलेली मागीर आतां येवय आयलेलो आमी ताका घरकडे गेलेली ती मेळच्याक गृहप्रवेशाक पुरा मजा केले. लायक करून हाणें पनीर केल्लें हय पनीर आनी पुलाव आशिल्ले लायक करून खाल्ले वय मजा केले मजा आयल्या सॉलिड. आणि गुलाब जामुन बी खाल्ले ते कोण सांगतले वय त्या मग हाफ केले बाकी चीन काढले. तर आज हे सगळ्यांना दाखवून व्लॉग करनी प्रॉपरली म्हळ्यार टायमा मेळ्ळी आशिल्ले आणि एडिटय आतां करच्या बसला कालचे
आणि त्यावेळी आताच ना 1:35 जाल्ले रात्रीचे ऑलमोस्ट सरले बट थोडेफार बाकी आसा कितले जाता आईचे व्लॉग करता म्हाका मस्त ऊन जाता दिसता हाची पळय जितले जाता ट्राय करता सगळे आनी कसं गो तसो हांव हांगा काम करता असं आणि मेगल उठून पळय ही वय बसले हांगा ही काही न्हीद येना गे बाकी नीद आहे ना मूवी पडून बसल्या साऊथ इंडियन मूवी होय त्यावेळी डबिंग मूवी धनुष आलाय मज्जा येतस म्हाका ते सांगलं वचून न्हीद दे थोडे काम असं हा तू येऊ का मागीर म्हाका न्हीद येतले सो आता हांव मूवी पळयता तू तुगेलें काम फटाफट खतम कर फायनली हिगेल पिक्चर जाल्ले मेगल पिक्चर सर न्ही थोडे फार बाकी आसा म्हाकाय न्हीद येता असं मस्त न्हीद येता असं बट म्हाका ते अपलोड करूनय न्हिदो खाता उठा जालें आपण करी त्याची हांव तो फुल पिक्चर पळयलें तो 2:20 जाल्ला रात्री 2:20 आनी म्हाका आनी एक 15 मिनिट आसा तूं वचून न्हीद दे हांव आतां थोडें काम करून येता सॉरी आज आमी मस्त डायट जाले टायर्ड जाल्यार फुल काम टायमे आसा मेळ्ळी आमकां बट इट्स ओके आमकां जाल्यार तितलें आमी केला हय चलो आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमकां पळय जाल्यार आमचो व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा and गायस don't forget to follow Konkani couple bye guys good night बाय टेक केअर